तेन्ना म्हाका कोणेन हांवें अपॉयंटमेंट घेतलो आनी येता म्हूण सांगलें जाल्यार म्हाका घरांत पासून एक काम पडलें जायत त्या ग्रुपाचो नांव ताका पयलीं मेवतलें. केन्ना तरी अशें दिसलां इनफ इज इनफ. हे आतां आपूण थोडी ब्रेक घेता ना 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 आनी ना विसव ना घेता म्हणून. ना 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 म्हाका फॅमिली म्हणटा तूं कित्याक भोंवता तियात्रांत ना फॅमिली म्हणटा कित्याक भोंवता होय, तियात्रांत. कित्याक? ही सुरवात तुका डॅडी म्हणपाची कशी केन्ना कशी आयली? ऑन गोंयकार ते देखून म्हाका डॅडी म्हणटात. दौलत तियाचो दिसता. येस दौलत. हातून तुवें एक असलो नेगेटीव रोल केल्लो की तुका तियात्र पळयल्यार शाबासकी दिवचे भाशेक दांत किल्लून तुका रागान पळयतले. त्या मांयचे बेसांव घेवपाक मेळटा. हांव ताका जमनी माता गुंडायन जमनी Okay. माता कोणाक राग येयलो ऑडियन्साक. हां एकलो येता कॉरिडोरांतल्यान सारे आतां बाटली दवरल्या आनी मुखार पावलो आनी मारली म्हजेर बाटली. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार. आज आमी 2 वर्सां सावन सुरू केल्ली अशी जी एक सिरियल आसा, लेट अस ऑनर अवर हिरो, ज्या म्हालगड्यांनी गोंयच्या खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या मळार जो वावर केलो, त्या वावराचो एक नियाळ घेवपाचो आनीक अशा म्हालगड्यांक आयची पिळगी चडशी वळखना, तर तांच्या जिणेचो सगळो पट जो आसा तो नव्या पिळगे मुखार उक्तो करचो. तांकां हांणी ह्या म्हालगड्यांनी केल्ल्या त्या वावराचें मोठेपण कळचें आनीक तांच्याय मदीं एक प्रेरणा निर्माण जावची. तातूंतल्यान आपणें कितें तरी गोंयचे खातीर करूंक जाय, आमच्या देशा खातीर करूंक जाय, ही भावना जागृत जावची असो उद्देश दवरून ही लेट अस ऑनर अवर हिरोज ही सिरियल आमी 2 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. आज ह्या माळेंत एक खडेगांठ अशा कलाकाराची भर पडटा. ताचे पयलीं थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र आनी एथर्नेट एक्सप्रेस फावंडेशन ह्या दोनी संस्थांच्या वतीन ही कार्यावळ आमी फुडें व्हरतात. तर आज ह्या दोनी संस्थांच्या वतीन हांव सगळ्यांचे आयचे जे म्हालगडे कलाकार आसात, बाब C.D. सिल्वा, जाका डॅडी म्हणून सगळे जाण तियात्राच्या संदर्भांतले लोक सगळे वळखतात, आनी बाब डॅनियल डिसोजा हांचे पयलीं स्वागत करता, तांकां येवकार दिता. आनी तुमकांय सगळ्यांक ह्या दोनी संस्थांच्या वतीन येवकार. तुमी आयल्यात म्हणून आमकां आनी चड उर्बा, कित्याक एका कलाकाराच्या लायफान सदांच ताजे मुखार बशिल्ले लोक, ताज्या खातीर आशिल्ले श्रोते, ताजे जे मानून घेवपी ताका अशे लोक आसात, ते तांचे खातीर देव आसतात. देवाचें रूप ते तातूंत पळयतात. कारण पालकार वावुरतना पालकावेल्या वावराची तोखणाय तुस ही मुखावेल्या लोकांनी करची अशी तांची अपेक्षा आसता आनी तातूंतल्यान ते नवी उर्बा घेत आसतात. म्हणटकीर तुमकां सगळ्यांक परतून येवकार दिता. आनीक आयच्या ह्या सगळ्या सुवाळ्याचे मुखेल म्हालगडे कलाकार बाब C.D. सिल्वा हांकां आमच्या ह्या दोनी संस्थांच्या वतीन फुलांचो तुरो दिवन तांचें स्वागत करचें अशें हांव ह्या थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचे जे प्रशासक आसात, जे सचीव आसात, ते फादर केल्विन मोंतेरो हांकां विनंती करता की तांणी फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. त्याच प्रमाणे आयच्या कलाकाराक उलोवपाक लावपाक, ताजे जे लायफ जें आसा तें लोकां मुखार उक्तें करपाक कोण तरी लागता आनी तें काम बाब डॅनियल डिसोजा करतले. तांकांय बी आमच्या दोनी संस्थांच्या वतीन येवकार. दुसरी गजाल म्हळ्यार फाटलीं 90 वर्सां जाणी आपली जीण जगयली आनी 7.5 दशकां म्हळ्यार
75 इयर्स मेरेन एक भुरगो कलाकार म्हणून जो पालकार आयिल्लो तो आज जाणटो कलाकार इतलेंच न्ही तर इतल्या जाणटेपणांत हिरोचें काम करपी अशा पद्दतीचो आमचो डॅडी आज हांगा आसा. ताका उलोवपाक लावपाचें काम आमचो डॅनियल बाबान करचें. आनीक ही सगळी कार्यावळ तुमकां जशी दिसता तितल्या हातून आटापून घेवची इतलें तुमचे कडेन मागतां. आनीक तुमकां परतून एक फावट सगळ्यांक येवकार दितां आनी हांव थांबतां. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव दिता आनी नमस्कार करून जण एकल्याक माये मोगाचो येवकार दिता. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र आनी इथरनेट एक्सप्रेस फावंडेशन तुमचे मुखार दवरता ही एक खास अशी कार्यावळ लेट्स ऑनर आवर हिरोज. आनी आयज ही खास कार्यावळीक म्हज्या दाव्यान बसलेले आसात ते हिरो म्हणल्यार मानेस सी डी सिल्वा. सी डी सिल्वा गांवान पेर सेरावलीचे आनी तियात पालकार आमच्या मानेस्ताक मॅन ऑफ 1000 फेसीस म्हणून वळखतात. हालींच सी डी सिल्वा बाबान आपल्या जिविताची 90 वर्सां मनयलीं गणगणांत आनी एक चड खोशयेची आनी तोखणाय करपा सारकी वस्त म्हणल्यार 90 वर्सांचे पिरायेर आयज मेरेन सी डी सिल्वा बाब तियात पालकार नाचता आनी आपले भुमिकेंतल्यान सगल्यांक दिपकान उडयता. सगल्यांक दिपकान उडोवपा सारको कलाकार आयज आमच्या मोऱ्यां आसा आनी म्हज्या दाव्याक बसून आसा. आनी ही ताची 76 वर्सांची पयण तियात पालकार हांव तोजवीत कोत्तां थोडें भोव तरी कितें तांतलें उस्तून काडूंक. ही बरी लांब यात्रा. दोतोर फळदेसायन सांगलां तुमकां दिसता ते प्रमाणे तुमी पळयात आनी ही कार्यावळ हें करून घेयात. पूण इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. 90 इयर्स जेंटलमॅन अ यंग मॅन एट हार्ट म्हजे समोर बसलेलो आसा आनी 75 वर्सां तांणी तियात पालकाक आपलें योगदान दिलां. डॅडी येवकार तुका आमचे हे खास कार्यावळींत लेट्स ऑनर आवर हिरोज. ओके. म्हाका दिसता सुरवातेकूच तुका हांव विचारतां तियात पालकार नाचोंक लागल्यार आयज तुका कितलीं वर्सां जालीं? ही 75 जालीं ती जाणा. आनी पूण तुका याद जाता पयलोच मे बी यंग चायल्ड आर्टिस्ट कसो कोणाच्या तियात्रांत तुवें प्रवेश केलोय? फेलिक्स कार्दोगूज आपोवणी तियात्रान चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून. ओके. ही तुजी पयली थिंगा सुरवात जाली. हय. आनी हो तियात्र कितें आसलो? प्रोफेशनलांक घेवन आसलो ओ गांवच्या भुरग्यांक? एक गांवचो भुरगो को गेलो ओ एक प्रोफेशनल कसो? बोयर आसा आनी ते सगळे आसले. ते सगळे आसले. जाल्यार डॅडी आयज तेजे तियात्राचें नांव आपोवणे. आपोवणे. या आमचो फेलिसियो कार्दोजोचो तियात्र पयलोच. आमचो गांव भाव. ओके. तुजे गांव भाव. आयज तियात्र पालकार तूं 90 वर्सांचो मालगडो आनी आयज मेरेन तूं तियात्र पालकार एक्टीव आसाय. जाल्यार हाचे विशीं तूं कितें सांगूंक सोदताय? हांव कितें सांगू देवाचें 10 जाणांचें मागणें देवाचें देणें. म्हजेर जायते लोकांचें मागणें आसा. तांचे मागणें तर देव म्हाका हें देणें फावो करता अशें म्हाका दिसता. आनी हांव एक उतराचो आनी रेस्पेदाचो कायद्याचो मनीस. होय तें होय ना तें ना. जेन्ना म्हाका कोणें हांवें अपॉयंटमेंट घेतलो आनी येता म्हूण सांगलें जाल्यार म्हाका घरांत पासून एक काम पडलें जायत तें करपाचो ना. ताका पयलीं मेवतलो. हो म्हजो एक खूद म्हज्या उतराचो कायदो. म्हणटूच ही आनीक एक चलतना वतना मोटरसायकलाचेर म्हाका फोन आयलो जायत उबो रावन तो फोन अटेंड पयलो करता. फोनाक हांव सारकें हें दितां. आयज पासून कोत्ताय? आज पासून करता. उबो रावन फोन घेवपाचो वयता असो करून तें करून हांव वचना. सो म्हणटच तुजें जिवीतूच एक डिसिप्लीन तरेन दुसरीच भाशेचें डिसिप्लीन तरेन हय फुडें गेलां. फुडें आदिस्तान जेन्ना म्हज्या घरांतलो कोणूय चुकता म्हजी बायल चुकता जायत
हांव तेका तेजे वयचेर करेक्ट करपी. म्हजी बायल म्हणून हांव रावपी न्हू, स्वताक हांव सदांच फुडें. जाल्यार आमकां एक सांग कितें? सिरी सिल्वा बाब, आयज तुजी पिराय 9 वर्सां. जाली. म्हणुया एक 20 वर्सां फाटीं जेन्ना तूं 70 इयर्स असो आसलो, या. तेन्ना केन्ना तरी तुका अशें दिसलां आपूण 9 वर्सां जाय मेरेन पालकार एक्टीव आसतलो म्हणून? हो ना. थॉट केन्ना तरी तुज्या मनांत ना आयला? ना 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 हें केन्ना चिंतूंक ना. हांव देवा लागीं मागता, म्हाका बरें जिवीत दिलां आनी तें बरें मरण दी, बस. आनी म्हाका मेवलां तें जिवीत आनी दुसरें कोणाक त्या कलाकाराक मेळो म्हणून हांव म्हज्या रोजारान मागतां. आयज पळोवंक गेल्यार सद्याक तूं गोंयांत चलतलो तियात्र हय. कॉमेडियन अनिताचो Yeah. स्मायल प्लीज, Yeah. ह्या तियात्रान तूं एक खाशेलो रोल कोत्ताय, हिरो हिरो, हय. आनी तोय विथ रोमॅन्टीक रोल. चाय जाल्यार हो रोमॅन्टीक रोल एक्सेप्ट करपाक आनी त्या डिरेक्टराक येस म्हणपाक अशें कारण कितें? तेणें सांगलें केलें आनी कांय ना. तुका एक्सप्लेन केल्लो तुजो रोल हा तो मातसो रोमॅन्टिकली इन्क्लायन्ड म्हणून? ना ना म्हाका सांगूंक ना. हांव हो रोल हांवें पळयलो आनी म्हजे भितर म्हाका तयार केलो. आय सी. हय. हांवें तो तियात्र पळयला पळयला न्हू. आनी हांवें entry म्हणलें, मारता आसतना लोक म्हाका क्लॅप मारता. हांवें म्हज्या मनान म्हणलें आमचो सिडी सिल्वा बाब तो 90 इयर्साचेर इतलो रोमॅन्टीक, वॉट यू मस्ट हॅव बीन एट 30 इयर्स. अशें न्ही? जाल्यार फुडें वेताना ह्या तियात्रान हांवें पळयलां ते भाशेन जायतेच ज्युनियर आर्टिस्ट आसात, आसा, सामके सारकें. ज्युनियर. हय. आनी तांचे मदें तुमी एक 4 जाणां सिनियर हांव आहात. 5 जाणां. 5 जाणां. जेसी ना म्हणून ना 4 जाणां. एंटनी सेन, एंटनी सेन, आनी ऑर्टेन्स, ऑर्टेन्स आनी आनी जेसी आनी हांव. हय. म्हणटच ह्या ज्युनियर आर्टिस्टा मदें तूं इतलो मालगडो तियात्रीस, जाल्यार तुका तुजें थिंगासोर एडजस्टमेंट कशें जालें आनी कशे तरेन तुमी हो फुडें व्हेलो तुमचो तियात्राचो वावर? आनी आमकां दाखयता आसतना तेणें दुसरे भाशेन दाखयलें चौगांकूय. दुसरे भाशेन दाखयलें. हय, हय, हय. एंट्री मारता आसतना म्हाका दुसरे भाशेन दाखयलें आनी बरें दिसतालें तें. म्हाका आनी ज्यो पळय तें कांताराक 2 कांतारां म्हणल्यार आमी चौगांयनी, म्हजे लायनीक हांव म्हणटा ते लायनीक ताळयांचो गोडो पडटालो. कित्याक हांव जाणा ते भाशेन तुवें पळयलां. हांवें तियात्र पळयला आनी हांवें तुका पळयला ते भाशेन यू वर सो कॉन्फिडंट कांतार करतना, हय. इतलो कॉन्फिडंट की म्हाका दिसना तूं प्रॉम्प्टींग बी घेता. ना 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 हांव आजून खंयचेय तियात्राक पळय म्हाका कडेन कांतारूच आसना मोडसावन. अजून तूं बाय हार्ट करून बाय घेता हाड कांतार. कांतारां. हं? हांव प्रॉम्प्टींग गेलां. प्रॉम्प्टींग घेन बायलेन रावताय तेंचेर हांव कोंत्र. खरेंच आनी शाबासकी खंयचे तुमकां. वाटेन भितर सरतात, खंयचे वाटेन भितर सरतात मायक घेवन अशें एक हातीन कांतार म्हणटा हें म्हाका लायक जायना. आयज आमकां तूं एक सांगशी, आयज मेरेन तुज्या तियात्रीस जिवितान कितल्या सुमार तियात्रांनी तुवें काम केलां? खूब आसना. मेजूंक मेवना. मेजूंक मेवना. अदमास आहा ना तुका? ना 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 अदमासूय जायना. कांय जायना. जाल्यार म्हाका एक सांग, 90 इयर्स आनी तूं म्हणटा आपणाक तियात्र कितले नाचला ते ना अदमास करूंक ना जायना. कांतारां कितलीं म्हणल्यार तेवूय कांतार. हय, कांतारांचेर येतलो हांव. हा. पूण तुका केन्ना तरी अशें दिसलां इनफ इज इनफ, हे आतां आपूण थोडी ब्रेक घेता ना, 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 आनी ना, विसव ना. घेता म्हणून? ना 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 म्हाका फॅमिली म्हणटा तूं कित्याक भोंवता तियात्रान? ना फॅमिली म्हणटा कित्याक भोंवता हय, तियात्रान? कित्याक वचपाक जाय तो? ना हांव स्टेजीर देखून काबार जाल्यार जाता म्हाका. तुज्या मनान इनफ इज इनफ ना असलो ना थॉट ना केन्ना ना येवंक ना ना? ना ना आनी फुडाराकूय येवपाक ना ना? येवपा ना हांव रावपाचोच ना. पुरो लोकांक जाय पासून हांव तियात्राक आसतलो. लोकांक जाय हांव. लोक म्हाका म्हणटा हांव भायर सरलो तियात्रांत म्हजे वयले फोटो काडपा येता म्हाका हें कोत्ताय खूब. खंयचेय तियात्र दिसता चोयल ना तियात्र काबार जाता म्हाका रावताय आतां. डू यू नो यू आर अ सेलिब्रिटी तियात्र पालकार? हें जाणाय तूं? जाणा हांवूय ही इंटरव्यू सोंपल्या उपरांत तुजे बरी फोटो काडटलो. काय फोटो काडटाय. मडगांव गेलो जाय हॉलांत कोण खंय बायलो भुरग्यांक घेवन येता आनी म्हजे लागीं फोटो काडटा. तुमच्या भुमिका करपाच्या पद्दतीचेर हांव उपरांत डिटेल येतलो एक्टिंगाचेर, पूण गावपा शिवाय भुमिका करपा शिवाय
डॅडी तूं एक वजनादीक लिरिसिस्ट कंपोजर जाल्यार हो गूण तुका कंपोजिंगाचो कशे तरेन आयलो तुमच्या घोराब्यांत आदीं कोण तरी तियात्रीस्ट असो आसलो कंपोजर आसलो म्हजी माय रेंदेराची आनी ते रेंदेर कांतोरीस तूं जाणा आनी ते हेड बरोवपी आदीं आनी म्हजी माय ती गोरवां बा आसताली त्या कडेन आनी ते प्रॅक्टीस कोता आसतना थिंग चोयताली व्हरोन गोरवां बोले कांतार म्हणटाले ते भितर देवून घेनासले ते चोरोवाक वेताना गोरवांक घेवन थिंग वचोन ते कांतार म्हणा ते मागीर गेलो गुण येयलो आनी हांव हितून शिकलां तुजी माय बरी कांतोरीस आसली तुजे भशेन हय आसली म्हणजे तेन्नाचे हय, गांवांत हय, हय. तियात्रीस न्हू तियात्रीस्ट म्हणजे कांताराचो ते एक आसलो आतांच म्हाका तुवें सांगलें तुवें कितले तियात्रांनी तूं नेसलाय ना, नाचलाय ताचो अदमास ना ना. कितलीं कांतारां घडलाय तो तरी अजून ना उगडास ना तुवें डॉक्युमेंटेशन कांयच करूंक ना कांयच करूंक ना कांयच डॉक्युमेंट केलेलें ना ना, बरें, बरयलेलीं कांतारां आसा तरी तुजे तियात्रां. कडेन बरयलेली आहा हय, आतां हांव तुका हिंगा 5-6 तरी कांतार मोठा हिंगाच म्हणटलोय मोठा तूं उपरांत हांव तुका एक दिता 3 मिनटाचो टायम एक तुका खोशी ते मागीर म्हूण हय म्हणपाक ओके जाता एकूच न्हू 5 पासून मोठा विदाउट प्रॉम्प्टिंग एक पालकार तुजें खेरीतपण म्हणल्यार जें आमी सगळ्यांनी पळयलां पालकार ल्हान तशें व्हड तियात्रीस पालकाचेर आनी पालका भायरूय ऑन स्टेज ऑफ स्टेज हय. तुका सोगो डॅडी ह्या नांवान पाचारतात हय. जाल्यार ही सुरवात तुका डॅडी म्हणपाची केन्ना कशी आयली म्हजे तियात्रांत डॅडी जातालो हांव आनी ते व्हडतेंसान ते म्हजे प्लाती येयले ते म्हजे ते तियात्र जाले तितून हांव डॅडी जाल्लो ते मागीर तशें उरलें अशें हां तातूंत डॅडी जालोलो हय तेशांत उरलें आनी लोक मागीर डॅडी आतां म्हणपाचें म्हळ्यार कोण गोंयकार ते देखून म्हाका डॅडी म्हणटात ते तुज्या तियात्राक येता ना 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 बेश्टो फामाद जाला इतलो डॅडी होय होय हांवेनूय एक्चुअली पळयलां हय. ऑडिटोरियमान जावं हय. ते बॅक स्टेज ते तुका कोण नांवान ना, उलो म्हणना, डॅडी, डॅडी डॅडी. म्हणटात हय, आनी तो सगळे. रोखडो टर्न करून पळयताय आनी हांव एक म्हणजे कोण तियात्रीस म्हणून कोणूय तर म्हाका जाप केली जाल्यार हांव ताका अटेन्शन दितां वचोना ताका बरें दिसता जाल्यार डॅडी म्हाका एक सांग तुवें साबार तरेचे रोल्स तियात्र पालकार केले एक पासून ना रोल आयकून ना पूण म्हजे नदरेंतल्यान न्ही तुका नॅगेटीव रोल करपाची एक खूब उमेदूय आसा आनी तुका एक तें वेगळें खाशेलपण आसा आनी हांव जाणा ते भाशेन एका खंयच्या तियात्रान आयरिस्टिडीस डायसाच्या हय दोलो तियात्र दिसता दवलोच हातून तुवें एक असलो नॅगेटीव रोल केल्लो की तुका तियात्र पळयणार शाबासकी दिवचे भाशेक दांत किल्लून तुका रागान पळयताले हें सारकें उगडास जाता त्या रोलाचो आसा. ह्या विशीं आमकां कितें सांगूंक शकताय तूं हांव तितून कन्सेप्शन आनी टोनी सॅक्स हे दोगूय भाव कन्सेप्शन गरीब आनी हो आमचो नो टोनी सॅक्स भाव हे दोगूय बाय तो गिरेचो रोड हाची बायल जोस्फीन आनी म्हजी चेडूं आसताली एक पोती घेवन घरान भितर सरता टोनी सॅक्सागेर आनी जोस्फिनाची हांवें नदर मारल्या तें गरीब न्हू हय म्हणजे खरें जिवितान न्हू स्टेजच्या जिवितान पार्ट ऑफ द रोल खरें जिवितान न्हू मारल्या आनी तें गरीब तो गरीब आनी हो आसा म्हाका तेंची आडकूड जाता भुरग्यांची तिग जावन भुरग्यांची गेली हांव तेंचे कदेला पोंदा बॉम्ब दवरता आनी कितें जायते राटावड करता ताका मारपाचें मुगेलें आनी एक दीस तेंचो कमनी आसता भुरग्यां त्या मांयचे बेसांव घेवपाक मेळटा हांव ताका जमनी मारता गुंडान जमनी मारता कोणाक राग येयलो ऑडियन्साक एकलो येता कॉरिडोरांतल्यान सारको आतां बाटली दवरल्या आनी मुखार पावलो आनी मारली म्हजेर बाटली शेवटून हो आमचो आमचो ड्रामर टोनी किंग नो नो बॉम्बेचो बाबू सावंडेचो अमके हो आमचो आबदोन अब्दोन आबदोनीचे ड्रामाचेर पडलें
हा. ती बाटली मारलेली तुजेर? मारली म्हजेर तेजेर पडली सकल हांव थंय आनी म्हाका कळ्ळें म्हजे बरोबर हो आसा ग्रेग आसा मारली म्हळ्यार हांव भिलो हांव धांवलो भितर सोमतो मुखार येयलो हांव भितर गेलो आनी सांगलें कन्सेप्शनाचें हांव वचना म्हाका मारपा येयला हय म्हाका मारपा येयला हांव वचना आरे बाबा तो तुका मार न्हू तुगे एक्टिंगा मार म्हणपा लागलो आनी तेच स्टेजीचेर तो मनीस वयर येयला आनी तांकां पयशे दिले तांकां त्या दोगांय भुरग्यां त्या मनशान ओके. आनी तो गेलो हांव मागीर भियत वत परत गेलो मागीर तेजें कांय खबर ना पूण मागीर तुवें कंटिन्यू केलोय कंटिन्यू केलें काळजांतली भिरांत हें गेली. जालें म्हाका पूण म्हाका एक सांग डॅडी, एक्चुली स्वभावान तूं एक इतलो सादो मनीस दोयाळ काळजाचो मोहिपाशी रुपाचो पूण इतले धारून नेगेटीव रोल करपाक तुका तुजें आख्खें हेंच कशें बदलता? तें देव दिता म्हाका हेंय देव दिता? हय तो म्हणजे आनी हांव कोणाक इमिटेट करना आर यू व्हेरी रिलिजियस? इमिटेट तूं करिना एकदम- तो जाते भाशेन हांव जातलो ना 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 तूं जिवितान खऱ्या जिवितान हय. फाल्काच्या जिवितान न्ही, हय. तूं एकदम रिलिजियस? कारण तुजो स्वभाव इतलो मोहिपाशी इतलो मोगळ आतां हांव तुका गेल्या 40 वर्सांक तरी लागशिल्ल्यान वळखता, करेक्ट? हय हे तुजे 90 वर्सांनी एटलीस्ट 35 इयर्स जावन वळखता. क्लोजली पूण सदां तूं केन्ना चावलो केन्ना पळोवंक ना तुका ना, ना, हांवें ना. हांवें तापलोलो पळोवंक ना मोहिपासान जाप करतलोय पूण धारून रोल करपाक तुका हें खंयच्यान येता काय म्हणटा हांव? कसलोय रोल करता हांव तुका जाय ते भाशेन आनी स्टेजीचेर खंयचोच रोल ना आयकून नासलो ओके. म्हाका एक सांग, एक कॅरेक्टर आर्टिस्ट ह्या नात्यान हय तुवें साबार कॅरेक्टर रोल्स केले म्हणूया ते जाणटे ओस्तोरीचे, हय. शामाईचे, एक भियातिनीचे, हा. एक ओल्ड सर्वंट पासून रोल केलाय यु नो सगळे केले, सगळे खंयचोच केलाय रोल ना. पूण हें तुका कॅरेक्टर रोल्स करपाक तुका हें उत्तेजन कोणें दिलें आनी तुका खंयच्यान आयलें? हांवच नको तूं नकोय नको म्हणजे हें अशेंच जालें? अशें जालें दिसता म्हाका तेज भाशेन रचलो देवान ना पूण कितें कितें आसता ना, ना, कॅरेक्टर कोणाकूय इमिटेट करूंक जाय. वेगळी कला जाय. हय म्हाका दिल्या कला हांव नको कशी म्हजी हितून हो भितर तुका खंयच्या तरी डिरेक्टरान एक पार्ट आनी म्हाका तियात्रान रोल डिरेक्टर दिलो. म्हजो कुंपार तो आतां सिंफोरियन म्हणटा तो वरता तातूंत सिंफोरियन तो नांव prompter. आयकलां. तो प्रॉम्प्टर तेका सगळे मुंबयचे तियात्र येताले आनी तो प्रॉम्प्टींग करतालो आनी तेका एक गूण आसलो तेंची कांतार ट्यून नाका आसलो तो कांयच नाका फकत रायम हें बरयतालो आनी दितालो I see. आनी मोकोड दितालो तेका ट्यून घालपाक आं तो ट्यून घाल तेंचे कोणाचे तियात्रान देखून आनी ते कडच्यान म्हाका मातशें तें कंपोजिंगाचें म्हाका हें येयलां तो म्हजो गुरू सजमत हांव सिंफोरियन आतां कॅरेक्टर रोल्सांची होवर करतना म्हाका तुका फुडें वचोन विचारपाक जाय तुवें साबार कॅरेक्टर रोल्स केले कुणबीचो रोल केलोय रेंदेराचो केलोय तुका देव बरें खारव्याचो केलोय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो केलोय सगळे आं जाल्यार म्हाका दिसता हांचे सगळ्या मोदेकात हय हे रोल्स करपाक तुजे आवडीचो हो कॅरेक्टर रोल खंयचो आसलो आनी खंयचो जालो? खंयचो मातारीचो आतां म्हातारेचो न्ही? आनी लोक मानतात म्हातारीचो रोल हांव लोक म्हणटा ते प्रमाणे म्हजो रोल तो बरो जाता म्हण म्हातारेचो जाल्यार म्हातारीचो तो म्हातारेचो रोल म्हणटा आसतना म्हाका याद जाता आनी एकटो कॅरेक्टर आर्टिस्ट कोंकणी पालकाचो लेट सोजा फेर्रो. या केन्ना तरी तुवें सोजा फेर्रो वांगडा माचयेर ऑपोजीट काम केलां बिश्टें केलां म्हळ्यार हांवें तेका इमिटेट करूंक ना तोय तेजें काम करता म्हणटाले हय तोय जाणट्याचो रोल हय, करतालो हय, पासून हय, हय. बरें केल्यात बरें बरें इतलेच तियात्रात बरो पूण तूं ताचे बरी माचयेर काम केलां? हय काम केलां आल्वारिसा बरोबर काम सगळ्या बरोबर आनी आल्वारिसा बरोबर हांवें 2 कांतारां म्हणल्या म्हजी आय सी. हय आतां हें ते भायल्यान माय आयल्या तुजी हय म्हणून हय तो ट्यून म्हगेलो ओके. फुस्को पूत म्हणून हांवें बॅटी फन्सन आनी तेणें कांतार म्हणलें गोंयांत तशें बोंबय तो चेड्या म्हणपा लागलो आपल्याक ट्यून बरो लागला तुजो आपूण तेजेर कांतार करता डुएट करता. हेड करता मागीर ते भायल्यान माय आयल्या तुजी म्हूण तेणें तें कांतार केल्लें आय सी. हय आनी एक दीस कितें जालें आमी आल्दोना तियात्र आसलें आनी पणजे तो ट्रम्पेटर कोण आग्नेल
तो आसलो आमचे तियात्र आमी गेल्ले आल्दोना तियात्र कोणाचो आनी ते दिसाक आल्वारिसाचो कसलो दीस पडटालो आग्नेल म्हणपाक लागलो सिल्वा म्हणपाक लागलो आपूण आल्वारिसाचो एक ट्यून वाचता हां थिंगा तेगे एका तेगे कसो दीस आसलो दीस हांवें म्हणलें मिस्त्री खंयचो हो म्हणपाक लागलो बायल मिस्त्री म्हणलें रागा जायनाका हो ट्यून मुगेलो म्हाका असो चोवपा पडलो म्हाका हांवें म्हण तूं वाज तेणें तो दिसता वाजलो आनी दिसता लोकांक तेका कळ्ळें तो ट्यून वचो म्हणून आमी गोंयांत तशें मुंबय म्हणटा आय सी एक्चुली हें जें तूं आयज आमकां हांगासर हे मुलाखतीन उक्तें कोत्ताय म्हाका दिसना कोणाक तरी खबर आसा कारण तें डुएट इज अ ब्युटिफूल डुएट पूण हो ट्यून ओरिजिनली तुजो म्हणून म्हाका दिसता आयज आमकां गमन ओरिजिनल मजा कारण ह्या ताच्या डुएटाचेर एक तियात पासून बरोवपाक जाता जाता होय न्ही आनी म्हजो बरोवपाक जाता इतलें पावरफूल डुएट तें म्हजो पुस्को पूत म्हणून तें कांतार आहलें आतां तुवें आल्वारिसाची खबर काडल्याय म्हणटूच आल्वारिसाच्या कितल्या अशा तियात्रांनी तुवें पयलो भाग घेतलाय आनी तो तुका मुंबय वतालो मुंबय वतालो गोंय येता ते माया म्हयन्यान होय, एप्रील मायान ते गोंय येताले. तूं आसतालो? आसतालो म्हणटच तुका रोल आसतालोच कांतारां 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 आतां कमिंग बॅक टू युअर मॅन ऑफ 1000 फेसीस हय हें तुका हो टायटल तुका कसो आयलो म्हजे आनी तियात्रां. कोणें दिलो फ्रोयल्यान माशादू माशादो वास्कोचो फॉर्मर एक्स स्पीकर आनी वो बोवेंतर पेद्र म्हजे तियात्राक आयिल्ले ते आय सी आनी तितून हांव एक रोल करतालो बोंडोलिस्ट सारको कोयरकार म्हणून हय तितून तेणें तो म्हाका टायटल दिलो त्या तियात्रान सारको ऑनर करून म्हाका मॅन ऑफ 1000 बोवेंतूर आनीक आमचो ही आतां एक खबरेक कितली वर्सां सुमार जाली कितली 82 तेन्ना ते कितें हय न्ही 80s सान हय हय म्हणटच ते मेरेन सान तुका हांव मागीर घालनासलो तो ते टायटल म्हाका म्हज्या एक्टरान हें केलो कित्याक दिला तुका तो टायटल ऑनरात दिला बेश्टो खंयच्यान केलोलो न्हू म्हूण सांगूंक लागले सारको तुगे खुश्टाचो तेन्ना मागीर हांव तो घालना आतां देवून घालना लोक घालतात आमकां एक सांग डॅडी तुवें साबार तियात्र बरयले हय. तुज्या पेनाचेर हय आनी आंतले जायतेच तुजे तियात्र हिट जाल्यात या. हां आनी कितले सुमार तुवें तियात्र बरोवन पालकार हाडले 38 कितें 38 सुमार तुजे कडेन ते डॉक्युमेंटेशन केल्लेले आहात कांयच घरात ना. बुक्स आहात बूक थोडे ना थोडे गेले गोर सारको करता तेन्ना मुगे आठ दिन वा खायले आनी काबार केले आनी थोडे बूक हांवें म्हकडे ताचे वयर तुवें कितें तरी चिंतलां डॉक्युमेंटेशन करपाचें कोणें मागल्यार दिता हांव करपाक कोण मागचो ना तुवें व्हरोन ही खबर काडची पडटली कांतारां हांवें कितलीशीं बूक करपा जाय जाल्यार कोण मुखार सोदता जावं फ्री दिता चल तुजो एक तियात्र हांव ह्या वेळार याद करता खंयचो भांगार अजून हो तियात्र खूब हिट जाल्लो सारको. आनी जायतोच गाजलोलो आनी इतलो तियात्र गाजलो की तातूंत तुका जायतीच शाबासकी मेवली मेवल्या आनी अजून पासून तो ह्या तियात्र काडलो तियात्राचें जाल्यार खाशेलपण कितें आसलें हय भांगार म्हणचें कितें हें गोड्यांक घालतात तें न्हू आं घालून भोंवतात तें न्हू आतां गोडे भांगार म्हणचे चेडवाचें निर्मळपण ओके तें सो तुवें तो मेटाफोर वापरलो हय, ते भाशेन केलें भांगार म्हणचे चेडवाचें सो निर्मळपण एका चेडवाच्या निर्मळपणाचेर पणचेर हो हांवें तो तियात्र म्हाका, हय. आदारलोलो हय ताची कथा कितले सुमार तुवें ताचे शो केल्ले केले 100 मायज 150 मायज केल्या 2 फाटी 3 फाटी भायर सरला तो तियात्र हय न्ही हय म्हणटूच आनी तुका अजून पासून तो तियात्र काड जाल्यार मोन ना इतलो तुवें कितें तरी येवजण केल्या हाचे विण तो तियात्र पत्तो हाडून कित्याक जायते आदले पोन्ने बरे बरे क्लासिक्स तियात्र जशे परी एम बोयराचे बी स्टेज जाल्यात हय जाल्या तियात्र एकेडमीचो सहकार घेवन जाल्यार तुवें हाचे वयर कितें विचार केलाय ना ना आनी आतां पासून म्हाका आनी तियात्र बरयल्लो आसा हय. म्हाका कोण प्रोड्युसर जाय आतां ती आदले भाशेन जायना आतां तियात्र भायर सरता ते पाश्याचे घालून नुस्त्या घेवन भोंवनाय कित्याचेर घालून नुस्तें तें हारी हय घरांत भोंवताय ते भाशेन तूं तियात्र घेवन पाद्री बाली वाद्री बऱ्यो भोंवपाक जाय गो तें आमकां कोता येना आतां चल ना तुवें पांय पडचेच पडटा वचोन तें म्हजे हितून ना
कोण प्रोड्युसर मेलो जाल्यार हांव तयार आहा तियात्र दिवपाक. म्हणटूच तुजे नवो तियात्र बरयलेलो आसा 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 सारकें. आसा. बरें, म्हाका एक सांग, आयज तुजी पिराय 90+. हय 91 चलता. 91 चलता. चलता. 91 चलताय जाल्यार अंतली 91 तुवें 76+ माची इयर्स शारली. हय. म्हणटूच तुवें तियात्राचो पार्ट फाटल्यान फुडल्यान सायडींतल्यान सगळ्या वतान सगल्या पळयलाय. हाटीन पळयला आं? सगल्या तर हाटीन पळयला. आयज 2026 हय 2 सेंचुरींतलो एक्टर तूं. हय 20th सेंचुरी आनी आतां 21st सेंचुरी. मग- जाल्यार ह्या गेल्या साबार वर्सांक तेन्नाचे तियात्र पळयल्यार आनी आयचो तियात्र पळयल्यार तियात्र खंयचे दिशेन वेता असो तुका दिसता? ना रे बाबा आतांचे ना. आतां तियात्र रिस्पॉन्स आपल्याक जाय तशें वयलां तियात्रिस्तांनी आनी लोकांन मानून गेलां. हांव चड हें कोत्ता लोकांक आमी आदीं स्टेजीर मालकिऱ्यात पासून म्हण नासले हम्म. पूण आतां कितें पळयता ते पेपर आनी अंडरवेर स्टेजीर. कोणाक लागून? लोकांक लागून. त्या लोकांक जाय तें दिता म्हणटाय. लोकांक तर ते आदीं उस घालताले आमकां तियात्राक बोयरा देखून उस घायला स्टेजीर. हे लोक आतां मानता वता थोडे लोक तियात्र येताय मोबायल घेवन बसताय भितर. तियात्र उकून पास करपाक म्हणटा गुन्यांव लोकांचो. तूं सांगूंक सोदता एक जें कितें आयज होय वेगळेपण आयलां होय, तियात्रान होय. आनी लोकांक मानून गेला. एक्सेप्टेबल न्हय नो, तें नो. लोकांक ना, लागून. हय लोकांक लागून. लोकांक तो दोग चौग जाण उर्बार हें कितें दाखयता काय म्हूण जाय तें करचें न्हय. म्हाका दिसता म्हजे ह्या प्रमाणे लोकांक जाग्यार घालपाक आनी जायती पावटी हे आमचे हे आसाय न्हू हम्म. बरयनार आतां पियो हय रिव्यू रिव्यू तियात्र क्रिटिक्स. रिव्यू आनी सारकें करपा जाय चड करून. ही जबाबदारी तूं हय. तियात्र क्रिटिक्सांचेर सोडटाय. हय तेचे सोडा ते मानून गेले म्हजो लोकय मानून गेले. ते दाखोवपाक दिनाय तेणी दाखयले जायत लोक जाग्यार येतलो आनी डायरेक्टर जाग्यार येतलो. म्हणटूच तुजे नदरेन तुका दिसता हय. अजुनूय हय. चान्स आहा आसा जाग्यार घालपाक तें करचें. हाती भायर वेता. हय हं? हय तशें जाल्यार म्हाका एक सांग डॅडी, आदले म्हालगोडे तियात्रीस जे आसलेत हय एकलो एक भाशेचो. एकलो एक भाशे नंबराचो. तांतलो एक म्हज्या सामकार बसून आहा. एक आसा. अशें न्हय? हय जाल्यार तांचे मोदें म्हालगोड्या तियात्रिस्तां मोदें आतांच्या तियात्रिस्तां मोदें तुका कितें अंतर दिसता? जायते अंतर आहा. प्रोफेशनली एंड एवरीथींग. ना जायते अंतर आदलें ते आदलें भांगार हेका उतरान. आल्वारीस सारको मेन ते म्हाका जाय तें हें कोत्तालो वयचें. आल्वारिसाची खबर करतना जायतेच तियात्रीस जे आसात म्हालगोडे हय. सिनियर आर्टिस्ट जे आसात ते म्हणटात तो एक व्हेरी डिसिप्लन सारको आर्टिस्ट, डिसिप्लन डायरेक्टर, ताका कितें कितें उपकार नासलें. ना 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 हाचे विशीं तुजें मत? हां ना आनी एक सांगता हांव आदीं तेजे तियात्रान आसतालो तेन्ना हांव उसता कांतार हांगासन म्हणटालो अहं. हांव हम्म. चेड्या म्हणपाक लागलो तूं कांतार बरें म्हणटा हांगासर म्हण हांगासान हांव तोंडानसान म्हणटालो आसता हांव नको हांव. तेणें म्हाका सांगलें आवाज सोडून कांतार कर म्हणून तेणें म्हाका सांगलेलें. आय सी. म्हणटूच तूं हय. तुज्या भितर म्हाका हांव त्या म्हणटालो हय फोडून येनासलो भायर. ना ना दिसता हांव नको. हम्म. तेणें म्हाका सांगतरीच हांव जाग्यार येयलो. हे बाबतींत हांव तुजो लक्ष आनी एके कडेन ओडटा. जेन्ना तूं आयज हय. ह्या स्मायल प्लीज तियात्रान तूं एक सोलो म्हणटा, हय मागीर तुजी पीच इतली हाय वेता हे पिरायेचेर. आनी पयर म्हापसा तियात्र करून भितर आज तुजो आद्य आसलो तोच आवाज, हे आवाज सारकें. हें सारकें म्हाका सांगतात. हाची गोवाय हांवूय दिवंक शकता हय. कित्याक हांव एक तियात्र मोगी. तुजी पीच जी आसली तेन्ना एक 15-20 वर्सां फाटीं आयज मेरेन तीच आसा. तीच आसा. आनी इतलें आसोन तूं तियात्र बाय हार्ट कांतार बाय कांतार हार्ट बाय करून हार्ट येता. कांतार बाय हार्ट. ही तुजी आदलीच संवय भुरगेपणारसान. हय हांवें प्रॉम्प्टींग तूं प्रॉम्प्टिंगाचेर केन्ना ना ना डिपेंड ना आतां थोडीं वर्सां जालीं प्रॉम्प्टींग आदीं त्रियो बाकीत म्हणटाय ते घेताले न्हू ते हांव आतां सोलो म्हणपाक लागला नो प्रॉम्प्टींग. आतां ह्याच तियात्रान एक चौको म्हणटाय तुमी. चौक म्हणटा हांव ती हय, तेतून मागीर? देखून मुगेली लायन हांवें तांकां क्लॅप पोटायत आयकल जातली.
आनी एक पाट येता हांव पळोवपाक. लास्ट तियात 4 तारखेर मडगांव कोणें येवचें हो तियात पळोवपाक. आतां म्हाका एक सांग, इतलीं वर्सां तियात्र मातशें एक योगदान दिल्या उपरांत, जशें हांवें म्हणलां तुवें 20th सेंचुरीनी तियात्रान वावर केला आनी आतां 21st सेंचुरीन यू कंटिन्युईंग कंटिन्यू आसा. लायक जॉनी वॉकर यू वॉकिंग ऑन द स्टेज. जाल्यार म्हाका सांग, कसल्या आव्हानांक तुवें फुडो केलाय तुज्या तोन्ने पिरायेर? वेन यू वर अ यूथ इन युअर 20s मे बी 30s, तेन्ना तियात्रा बाबतीन कसली आव्हानां, वॉट चॅलेंजीस तुज्या मुखार आयलीं तियात्र तुजी प्रोफेशनलिझम फुडें व्हरपाक? आमकां जायतें कितें आयकोंक येता थोड्यां कडसून, पूण तुजी जाणवाय इतली आसतील इतल्या वर्सांची की तूं आनीक कितें तरी थोडें भोव वेगळें आमकां सांगूंक शकतलो म्हाका दिसता. चड डिफरन्स कांयच लागोंक ना ते भशेन. आनीक एक फादर फ्रायडीचे तियात्रान एक अशें जालें, हांव जाणटेल्याचें काम करतालो आल्दोना तियात्र तो. तिथं गेले आनी मेरी वाज आनी जास्त येत आहा फादर फ्रायड तो घरा तियात्र. ओके. आनी काम करता आसतना हें आमचे मेरी वाज म्हजे फुड्यान येवपा लागलें आनी ताका कितें रोल आसलो येयलें आनी बेश्टेच म्हजेर तापटां मारपा लागलें. मेरी वाज. मेरी वाज म्हणजे हय. ग्रेक साबिना कोताली जाण तूं स्टेजीर वय, वय. एकामेकांक ते भशेन कितें आपल्याक कितें मेळटलें समजवलें की तूं नाका म्हजेर बेश्टेन मारपाक लागलें. ताका कारण ना. ओके. अरे आनी म्हज्या हातान बोडी आसली, म्हज्या हातांत हांव जाणटो मनीस, बोडी आसलो. म्हाका येयलो राग. ते पळयत रावलो, झाड तेजे मारीत रावलो, जास्त भितर रावन चोयता. चल आनी फादर फ्रायडी म्हणटा बरें केलें तुवें, तिकडे तूं रावन तुवें बरें केलां. मागीर डिरेक्टर तर म्हणटा होय बरें केलां. आनी हें म्हाका ते म्हाका मारपाचें ना, तूं कित्याक मात म्हाका? हांव रावलां जळजळीत मारीत धांवलें भितर. तुका दिसता ताणी कसलो राग बी काडलो? हांव नाका कितें म्हणून म्हाका खबर ना, बेश्टी हें करपा लागलें म्हाका. उपरांत दुसऱ्या शोवाक कितें जालें? आनी कांय ना. आनीक मारपाचें बंद जालें? येता आसतना जालें ना, काबार जालें ना. बासीन येताले, बासीन येता आसतना कांदोळ ते आल्दोन आसन येता स्पीड ब्रेकर आसलो, ते बसून ते न्हिदोन आसले हेजेर सारकें घरांत सकाळ फुडें म्हजी माय म्हणपा लागलें. हेजेर फुडें हांवें म्हटलें देवान दाखयलें म्हणून सगळे हांसपा लागले, सगळे हांसपा लागले भितर सकाळ फुडें. डॅडी, हांव तुका आनी एक प्रश्न करूंक सोदतां. हो हाचो जबाब दिवपाक सारको तुजेर आसा. हय सांग तूं. तुका तो जबाब दिवपाक जाय, तुवें दिवपाक जाता. ना जाल्यार ना. डिस्क्रिशन इज योर्स. हय. पूण म्हाका दिसता म्हजो कायदो विचारपाक. एक 50 वर्सां फाटीं, 50-60 वर्सां फाटीं तुजो एज एन एक्टर शेअर कितलो आसलो? हय 10 रुपया 15 रुपया. 10 रुपया 15 रुपया? हय. आनी हांव 3 शेअर घेवन घरा वयतालो. कित्याक लागून? प्रॉम्प्टर, मेकअप मॅन आनी एक्टर. 15 45 तुमी ट्रिपल रोल करतालो तो. 45 दोन रोल backstage. दुसऱ्यांक राग येतालो, आमकां 15 आनी एकेल येतले तें जातालें. पूण तेन्ना शेअर असो आसलो 15 10 रुपया. रुपया. हांव 5 रुपयाचो मनीस मरे पयलो. 5 रुपया. खंयचो खंय पावलो आनी न्ही? चोय कोणाचे तियात्र नासता म्हूण हांव म्हापसाबाग वयतालो एक कांतार मुट्टा म्हूण सांगून. येता आसतना 5 रुपया पूण घेवन येतालो कांतार मुट्टूच. आय सी. म्हणजे लोकां कडसून बॉक्सीस न्हू डायरेक्टराक दितालो तुका? हांव बेश्ट वयतालो ऑनररी. हांव कांतार मुट म्हणून म्हणजे 5 रुपया तरी घेवन. ना हे तूं आतां 3 शेअर व्हरता म्हणटालो न्ही? तें मागीर एक कांतोरीस म्हणून, होय. एक मेकअप आर्टिस्ट आनी मेकअप आनी प्रॉम्प्टर आनी 2 3 4 तियात्र जाले की ना. हय. म्हाका बूक नाका. तूं आख्खी आनी हांव हिंग उलयता थिंग स्टेजीचेर कितें जालें तें एक उतर विसरतालें हिंगा रावन सांगतालो. हांव जाणालो आख्खो बूक म्हजे हितून. हो एक देवान वेगळो गूण तेन्ना दिलो. शेअर इतलो कमी होय, आसून कमी तरी आसा. तुमी तियात्रिस्तांनी तुमची मानून कला गेला सोडली हे ना न्ही? भाशेन स्टेज मुखार व्हेल्या. कला सोडली ना? सोडली ना.
कित्याक 15 रुपया म्हणल्यार एक मागीर- सामकेंच तातूंत कितें जातालें कितें कांय म्हणून कांय जायना. आनी कितलीं वरां तुमची वेतालीं आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्ट सिस्टमूय ते भाशेन ते नासलो भाशेन आमी आयज तिनां वयता ते दुसरी घरा 10 घरा पावताली. हय हय आतां तें सांगताय जाल्यार म्हाका आनी एक याद जाता त्या काळार म्हणुया 60s 70s बेती पेंजीम आं. ब्रिज नासलो कोर्ताली हांगा साई ब्रिज नासलो तेणे फार नॉर्थाक शिवोली चोपडेय ब्रिज नासलो ना. जाल्यार ह्या गांवांनी तियात्र आसतना येदो व्हडलो ट्रूप समज आमी तियात्रिस्तांचो 18-20 जाण बेतीन कशे तुमी ट्रॅव्हल करताले बेतीन वचोन रावताले. तो एक सर्कल हय थिंगा पिपळ कितें आहा तो तेजे वचोन एक कावडो येवन बसता ते भशेन आमी त्या दृश्यान थिंगा रावताले आनी थिंगा आमकां हे येतालो थिंगसून मागीर शिवोली गेली ते पयले वाटेन दुसरी कारी मागीर आनी खंय वयता ती होडी फेरी आसली, होडी. व्हड्यान वयताले दोन कारी जाल्यो मागीर तियात्र कितल्या कमेस हय इकरांक 12-1 देखून जातालो. आख्खी रात गेली आखी रात गेली 5 तियात्र सुमार काबार जालो. येता आतां अरे येता आसतना तोपणे ते फेरी आसा ती व्हडी हिंगा सुक्यार आसा तितले पयस तें व्हडें हें उदक सुकती येताली सुकती व्हडी हिंगा आसा आनी तितले पयस तें उदक आमी मोचे बा काडून तें व्हडें हितून घालताले उदकांत वताले पांयाच्या मोचकां त्या भायर तुमची बरी तुमची हें आसतलें हे भाशेन तेन्ना सुटकेसी बी ना लोखणाच्यो पेटो चड्यां कडेन आसताली थोड्यांक बॅग आसतालें म्हणल्यार इतले तुमी त्रास त्रास काडून- कश्ट काडल्यात हय तियात्र सांबाळपाक म्हाका दिसता आतां कोण ह्या वेळार म्हाका डॅडी आनी एक उगडास जाता तो म्हणल्यार हांवें आयकलां ते भाशेन जेन्ना तियात्रीस वेगवेगळ्या गांवचे साश्टींतले एका तियात्राक समज नॉर्थाक खंय वेतालेत तेन्ना तुमी तुमचे गांवांसान ट्रान्सपोर्ट नाशिल्ल्यान थोडे भोव कोण सायकलीचेर येताले थोडे आपलो ती पॅट सुटकेस घेवन चलोन येताले मडगांवां हें असलें तियात्रीसपण तुवें सांगलां आदल्या तियात्रिस्तांनी त्रास काडल्या चलोन सायकलीन भोंवन आख्खे गांव दुडू चोळ ना पूण तियात्रांनी बरें जोडलेलें नांव जिवे आसलेल्यांक बरी भलायकी मेलेल्यांक सर्गीचें सूख फावो जावं हे म्हज्या कांतार पांय तियात्रिस्तांनी लुकाजिनाक भेटयता हांव. खरेंच तुवें आयज आनी एक पावट सगल्यांक खात्री करून दिली की तुका प्रॉम्प्टिंगाची बिलकूल गरज ना सारकें न्हय जशें हांवें तुका म्हणलेलें तसलेंच तियात्रीसपण तुवें सांगलाय न्हय मडगांव येवन थंय रावपाचें गार्डन अशी आनी गार्डनांत केन्ना न्हिदोंक ना. हय तूं केन्ना न्हिदोंक ना नो नो आमच्या जायत्याक न्हिदल्या कित्याक तूं सायकल हाडटालो आनी गारयतालो सकाळचे 5 देखून म्हणटच मडगांवासान तूं कोलवा चलोन वेतालो चलोन न्हू सायकल सॉरी सायकलीन वेतालो सायकलीन येता. आतां हें सगळें आदलें तुमचें तियात्रीसपण तुवें नियाळ्ळ्या उपरांत यू हॅव बीन पार्ट ऑफ इट तूं तें केलाय आनी तूं थंय आसलोय आतां सगळें बदललां आतां सगळ्या तियात्रिस्तां कडेन गाडयो आसात सगळे गाडी आहाय एकल्याक 4-5 दिवंक गाडी आहाय हय म्हणटच हें सगळें चिंतल्यार एकल्या बयरा कोडे आसली गाडी हें हय तो येतालो फिएट गाडी घेवन करेक्ट फिएट घेवन येतालो हय जाल्यार हें सगळें चिंतल्यार आनी नियाळ्ळ्यार आयज तुका कितें भोगता वो कितें दिसता आतांचे तियात्रिस्पण हांव कितें म्हणून सोदतां तें सांगूंक म्हजें जायना जायना म्हळ्यार आदलें तें आदलें तें तियात्रिस्पण आतां आपल्याक जायते वाटेन वयला तियात्रिस्तांनी तियात्र रीत आनी रवीस ना. आतांच तुवें म्हाका सांगलेलें आपूण मडगांवासान हय कोलवा आपल्या घरा पेरसे हय, रावली हय. सायकलीन वेतालो सायकलीन आतां केन्नाय तूं सायकल चलयताय आहात सायकल आतां जावचें ना चलोवपाक. आनी एक तुका प्रश्न करता हांव हय. घडीक तुका खोशी आहा जाल्यार जबाब दी सांग. आं हांवें पळयलां ते भाशेन हय. तूं मडगांवा शारान हांवें दोळ्यांनी पळयलां मोटरसायकल एरावंड रविंद्र भवन विद्या निकेतन हय. आनी तसोच हांवें तुका कोलवाय बाजारान पळयला हय तूं मोटरसायकल तुजी स्कूटर घेवन भोंवताय हय पूण माथ्याक हेल्मेट घालिनाय ना 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 ना
ना ना देखून घालना हांव म्हणटा सारको तो जबाब जाय आमकां हें सारकें ना 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 केन्ना गेलो जायत म्हळ्यार फाटीं 10-15 दीस जाले आयक आं हेल्मेट आहा आमचे कडेन हांव हेल्मेटा बगर भोंवना जालें कितें हांव कसो विसरलो म्हाका उगड आसा हांव मडगांव गेलां बाजारांत गेलां कितें घेवपा जाय चिंतलें रविंद्रा बुकले येयल्यार हेल्मेट ना अरे हांव इतलो भोंवलो आनी म्हाका कोणें दवरलो ना घरा कडेन सुनये फोन केलो भायर चोय मुगेलें हेल्मेट आहा जाल्यार घरा ओके आनी म्हाका कोणें पयलो हेल्मेट नासतना आनी ते म्हणूंक लागलें वय आसा घराक गेला आनी परतो हेल्मेट घेतला कसो विसरलो नाका विदावट हांवें तुका प्रश्न केल्लो तो सारको न्ही सेम जालो गोडेक त्या दिसा विसरलो आसतलो तूं सारकें घरा कडेन? सारकें सारकें मानून घेता हांवें फोट सांगूंक ना 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 हें जालां म्हाका जालो न्ही आतां जेन्ना तूं स्कूटर चलयताय रस्त्या वयल्यान हय तुका मातशें हें भिरांत दिसना ना 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 हेजिटेशन दिसना कित्याक आयज आमच्या हां. रस्त्याचेर ना ना सारकें डिसिप्लीन ना आनी एक सांगता ही पळय लेडीज आहा पळय मोटरसायकल चलयता तेंची सारकी भिरांत लेडीज हय चलयता ताची भिरांत सारकी भिरांत कित्याक म्हणटाय तूं आवय तांकां आनी कायदो आनी रीत आनी कांय ना ती देखून वयताय हितून मोबायल घालून आनी एकलो मोटर चलयता पडतो गियर एक हाती गियर म्हाका आनी म्हजो पूत हय बारीन आसता तो तिका मोटर आहा त्या कडेन तो गोंय मोटर चलयना हिंग गोंय मोटर रिते आनी रुवीस ना सारकें तो मोटरसायकल घेवन भोंवता तो हिंग चलयना कित्याक थंयसर डिसिप्लीन आहा ती वेगळी गोंया आहा ती वेगळी पूण तूं आजुनूय कम्फर्टेबली तुजी स्कूटर चलयताय स्कुटरा भिना तुका गोची स्कुटराचेर वचपाक काय ना आनी वयतलो परवानगी दितात आनी वयतलो कसो चलोन वचपाकूच जाय तुका हांव थोडीं वर्सां फाटीं वता आनी एक फावट हे मुंबयचे पळय तियात्रीस येताले हय मुंबयकार तियात्रीस आनी गोंयचे तियात्रीस ते चडशे हॉलिडे टायमार गोंया येताले येताले एप्रील एंड मायाच्या म्हयन्यांत मायेच्या आनी मागीर ते म्हयन्यांत आल्वारीस येतालो आल्वारीस येतालोच येतालोच ओके तितून हांव दुसरे येताले तेन्ना तांचे तियात्र जेन्ना गोंयांत जातालीत न्ही मुंबयच्या आर्टिस्टांचे तेन्ना माटोवूच आसलेत माटवानी हॉलान आसली ना 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 खंयसरूच हॉलान आसली फकत माटवांनी तियात्र जाताले जाताले गांवांनी फेस्ताक बिस्ताक जाल्यार तेन्ना आमचे गोंयचो जो ट्रूप आसा हय यंगस्टार्स ऑफ गोवा आसलो न्ही वास्कोचो हय नेल्सनाचो आनी दुसरे ग्रूप आसले तेन्ना तांचे तियात्र बी बरोबर चलताले तो ते आनी एक सांगता आमी बॉम्बाय वेता तेन्ना ते बंद करून रावताले तियात्र तुमचो ट्रूप येता तेन्ना हय बॉम्बे. आनी ते येता तेन्ना आमी रावताले आदी व्हडलो बोबा पडटालो येतात म्हणून बोंबयकार गोंयचे तियात्रीज आपले करून रावताले तांकां दिवंक येवकार बॉम्बेकारांचे तियात्र उडल्यार खुशेन बसताले गोंयकार चलो दुयेटां त्रिवो गायतालेत म्हणून पालकार आतां आमकां तियात्रिस्तांक तांचे वतले रेस्पेद ना कारण तां तियात्र पळयनारा खंय तितली उमेद ना कारण तियात्र पळयनार म्हणटा जाय तसलें सिलेक्शन ना कारण थोडे सगळे तियात्रांच्या बोर्डार पळयतात तीं तोंडां ब्रावो 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 डॅडी हांव जाणा तुका आतां उमेद आयिल्ल्या कांतार करपाची केन्ना कळपा आय वील नॉट प्ले स्पॉयल स्पोर्ट आनी एक तुजे आवडीची एक दोन वेस एक कोरस आमकां म्हणून दाखय कित्याक हें सगळें डॉक्युमेंटेशन जाता मनशाचें जिवीत मोडल्यार एक देवाचें देणें दोरयाक मनशान जियोंक जाय त्या देण्या पोरमोणें थोड्या जिवितान मस्तू करून देवाक मागतात आणे आयज म्हाका सुख संतोशाचें जिवीत दिलां ताणें मनशाचें दुयेंसाक देवान ती रोचल्यांत झाडां वखदां करूंक उजार करतात पानां तशीं पाडां तेंपा पोरमोणें खाबूंक झाडांक ती पोखतात फोडां हांवें ती खाल्ल्यान आंबट कोडू तशीं गोडां भुरगेपणी सारल्यांत हांवें सुखा दुखाचीं ओरां दोंगरार वचोन खातालेत आमी कांडां चुनां चारां तेच पोरी आंबे पणस काजू बिंडां बोरां आमसां बेणसां वनसां पोपायो चिकू पेरां
आता आमच्या मनशाचें जिवीत तें मुदार जालां, नातुराल खाण खावपाचें ताणें सोडून दिलां. सगलीं रेडीमेड खाणां खावंक ताणें सुरू केलां, देखून आतांचे संस्थेची ढील जाल्यांत विलां. जशे परीं कुसब्यांक पावता सार बरो नासलेले फोडे, त्या फोड्याचें उदकान तोगचें ना केल्यार ओडे. तेच परी आतांचे आमचे संस्थेचें जिवीत तोडे, कितल्याशा मनशापान फुल्ले आपल्या नातरांचें मोडे. आतां घरांतली फामील एकठांय बसून जेवना, कारण आतां माय पाय भुरगीं वेळार घरांत येयना. केन्नाय थोड्यांच्या घरांनी रांदपूय सारकें जायना, कोणूच आपली जबाबदारी कितें ती मानून घेयना. आदल्या लोकांचें जिवीत सुसेगाद गेलें सरोन, कुडीन आसताली नातुराल जेवणाची गोडसाण बरोवन. दुयेंत जावन मरो पासून दिव्यांनी वेताली जरोन, आतांच्या जेवणान पोटाक सारकी जायना जिरोन. आतां सगलें फास्ट फूड, फास्ट दुयेंसां आनी फास्ट मरण. खरेंच वालोर तुका डॅडी, हें जावन आसा तें खरें तियात्रीसपण. आमी हाचे पयलीं 2 फावट उल्लेख केला, तूं प्रॉम्प्टींग नासतना कांतार कोत्ताय. आतां हें आनी एक फावट तुवें आमकां पुराव पूण म्हाका दिसता जो तुजो तो मेमरी चीप आहा न्ही, सारको ओरिजिनल. तो आनी अपग्रेड करपाक नाका आनी ताका एक्सपायरी डेटूय ना. सारकें न्ही? आं, आनी एक पार्ट म्हाका दिसता आमी ताका शाबासकी दिवपाक जाय आमच्या डॅडी गायज. फोकाणां न्हय ती, इतली मेमरी घेवन हे पिरायेचेर कांतार करपाक बिफोर एन ऑडियन्स, रियली एप्रिशिएबल. आमचो वेळ मातसो धांवता, जावं दी. जोरी आमी बसोनूच आहात. थोडीच आनी तुका प्रश्न कोत्ता हांव, आनीक थोडें कितें तुज्या जिवितांतलें भायर काडपाक. जोरी तुका एक संदी मेवली, आतां तुवें म्हणलां एक आपलो तियात्र नेवो बरयलोलो आसा रिलीज जावंक ना, तर प्रोड्युसर मेवलो होय. कोत्तलो, जाल्यार तुका हातून एक्टर्स खंयचे मेवतले? तुजे थोडे आतां सिनियर आर्टिस्ट आहात तांकांय घेवन तूं कोत्तलो? तुज्या मनान कितें येवजण आसा? आतां तियात्राक आयलो जाय ते एक कांतार म्हणटा आनी धांवताय. कित्याक तांकां आनीक दुसरे कडेन दुसरी स्टेज आसता. मेळपाक जबर कोसतार एक्टर सारके तुका आदले भाशेन. समज तर तुका एक संदी मेवली तियात्र पालकार कितें तरी वेगळेपण दाखोवपाक, वेगळेपण हाडपाक, कितें चेंजीस करपाक, तूं खंयच्या जाग्यार म्हूण हात घालतलो? कितें चेंज करपाक? तुवें सगळें पळयलां, होय. तुजे नदरे मुखार सगळें गेलां इतल्या वर्सांक. कॉमेडी सायड. कॉमेडी सायड कितें? आतां तुजे पार्टीन एक कितें सिटीन घालता न्हू, त्या घरान कितें ते 5-6 जाण कॉमेडियन येतात, ती बुरशीपण कितें करूं ते ह्या घरान कितें जालें तें तूं विसरलो. व्हरपाक कांय मेळना. म्हणजे तूं म्हणटा आदी की एकलो घरांतलो तियात्र पळयलो ना जाल्यार आख्खी 15 कांतारां आख्खी प्ले घेवन घरा वचून सांगोंक मेळटालें. आतां म्हाका जबर दिसता सांगोंक मेळत म्हूण. कित्याक हे 5-6 जाण कॉमेडियनान कितें उडोवन गेले काबार मर्डर तियात्र. तुका सांगपाक मेळना आपूण तियात्रांत कितें बरयलें तें पयलीं तें. आदी तियात्राक लागून जावन कॉमेडी जाताली. हय, तें ना आतां. हें सगळ्यांचो शीण आसा होय. की आदले तियात्राची कथा आनी कॉमेडी भितरूच वेताली हांगांतल्यान. एकलो जास्तीत पुरो आसलो ना जाल्यार प्लातीर दोगां भितर सगळें जातालें. आतां ना. पूण आतां हें सगळें बदल्लां बदल्लो. आनी लोकांकूय जाय तुका दिसता लोकांक जाय ते कॉमेडियन आसलेले. हांव म्हज्यान कांय म्हणपा जायना. बरें, आतां डॅडी तूं सद्या तो तियात्र कोत्ताय स्मायल हय. प्लीज, जाल्यार थोडे त्या फावट तियात्रान कांय बरें सगळें बरें आसा. बरें पॉयंट आहाय तें पळयलां. हय, गरज ना तें कांयच ना तें तियात्र. बरो मिनींगफूल तियात्र. मिनींगफूल तियात्र. जेन्ना तूं तियात्राक वेताय, तुजे बरी कोण तुका सांगात दिता वचपाक? एकटोच वेताय तूं घरांतसान? घरांतसान सायकल घेवन एकलो वयता. मोटरसायकल. स्कूटर घेवन एकटो होय, वेताय? ना मडगांव मडगांव वेताय? हय. मडगांव मागीर थिंगसून गाडयेन? गाडयेन घेता. पूण तुजे बरी कोण तुज्या ना कोण ना. कोण नाकाय तुका? ना म्हाका कोण नाका. हांव भिना तशें कर.
म्हाका एक सांग. रातचो 5-6 वरांनी तिका एकलो येवपा घरा कडेन नो भिरान म्हणटा ती ना म्हाका कोंकणी पालकार इतले रोल्स केल्या उपरांत खंयचो रोल तुजे कडेन करिनासतना उरला तुका कांय ना सगळे गेले चायल्ड आर्टिस्ट ओल्ड आर्टिस्ट चायल्ड आर्टिस्ट टू ओल्ड आर्टिस्ट अँड स्टील गोईंग स्ट्रॉंग व्हेरी गुड. आनी कितलीं वर्सां ही तूं तियात्र माचयेर वावर करूंक तुजी इच्छा मोरो आसा? पासून केंसच बंद जावपा ना Last two questions. What is the secret of your energy? आदी म्हज्या भुरगेपणांत हांव एक एड पळयतालो बूस्ट इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी म्हणून तसलें कांय ना म्हाका दिसना आतां बूस्ट आहा आनी उरला जाल्यार वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी? जेवन केळें जेवल्यो जोन केळें केळें जायच आनी गरम उदक दनपरां तीन हांव दोनी फावट राती 2 आदी पयलें जाल्यार केळीं जाय जेवण हे मुगे सिक्रेट जिविताचें केळीं ना हांव जेवलो ना दिसता म्हाका आय सी म्हणटूच तुवें घरांत जायते केमे लायले आसतले ना 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 हाडटा घेवन वता बायलीच हाडटाय बरें आनी कोण पूण आतां ती केळीं बाजारांत मेवतात ती कोण झाडां ते हांव झाडां म्हणून साफ करपा येता समज केळीं घेवन येता आतां बाजारांत केळीं मेवतात ती नॅचरल्स पिकोना होय तिंगा ते कॅमिकल तरूय म्हाका देव ती लागता खाताय. ती खायल्या देखून बरें हांवें लास्ट क्वेश्चन म्हणलेलें पण आनी एकूच जाय घालतां. ती विचार रे तूं तूं 89 वर्सांचो आसतना तुजी हांवें मुलाखत एका टीव्ही चॅनलाक घेतली घेतल्या आतां लेस देन 2 years लेस देन 1.5 year हय जालें तूं आतां 90 प्लस प्लस आयज हांव आनी एक पाटी तुजी मुलाखत घेवंक म्हाका भाग मेवलें हांव म्हाकाच तरी एकदम लक्की समजता सगल्यांकूच भाग आसना हांव लागीं सजमा तूंच मेवला म्हणून जाल्यार when you will complete the century हय तूं सेंचुरी म्हाकाच दितलो संदी घेवपाक इंटरव्यू सेंचुरी आनी तान करता म्हणून सांगल्या कितें कोत्ता कितें तुजें सेंचुरी होय तें कोत्तलें सेलिब्रेशन मरे सेलिब्रेशन इंटरव्यू कोण घेतलो आतां तुका आपोवपा लायतलो बरें फायनली एक तुजो एक मालगडो तियात्रीस कसो जशें हांवें आतां म्हज्या आख्खे मुलाखतीन म्हणलां तुवें 19th century पळयलाय 20th century पळयलाय जे पालकार मोडान तुफानां आयलीं तीं सगळीं पळयलाय सगळ्याक फुडो केलाय एक मालगडो तियात्रीस कसो ज्युनियरांक बरो सल्लो दिलाय एडवायस दिलाय आनी तुवें तुजें जिवीत एक तियात्रीस नोदरेन डिसिप्लीन तरेन सांबाळ्ळें आनी आयज मेरेन देखून तूं देवान तुका बळ दिलां पालकाचेर तुजी कला दाखोवपाक जाल्यार हे नवे पिळगेक तुजो संदेश कितें? नवे पिळगेक आवय बापायन भुरग्यांक तियात्रांत धाडचें तियात्रांत बरो फुडार आसा आनी बरें तें आपणावचें तियात्र पळयणाऱ्यांनी बरें न्हय तेचेर हें घालचो हें म्हजें मागणें जाता तितली आमी आदी पालक म्हणलोलो एक मिसाचो आल्तार म्हणून समजताले कांय जायना आतां थोडे आमकां आनी एक आसा आदी तियात्रांत पाद्री जाता ताका कांतार म्हणूंक मेवनासलें पुलीस जाता ताका कांतार म्हणून मेवनासलें तो म्हाजे जाणा हें खरें आयकना न्हू मेवनासलें पार्टींत म्हळ्यार आतां सारकें पाद्री देखून तियात्र नाचताय कांतारां म्हणटाय हें कितें आनीक एक हांव इगोर्जी इस्कुलाक वयता तेन्ना फादराक सांगतालो फादर हांव धाकटोसो एक प्रोग्राम कोत्ता कॉरेजमांत ना 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 इगोर्जेको करच्या जायना म्हणटाली हें खरें आजून काळजान हें दिसता ना 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 इगोर्जेको आतां पयल्या तुवें एक इगोर्जेक 5-6 इगोर्जी याद जाताय कॉरेजमांत होय की ना होय संवसार धर्मूय बदलता हें जातालें आमकां दिनासलें
हांव स्वत उलयतां उरलां म्हाका- तितलें भायर काडटा म्हाका सगळें. दिसता हाचेर तुजो एक बरो गंभीरतायेन विचार जावपाक जाय जाय. जें तोमाजीन सरान आतां सांगलां तातूंत जायतें शाणेपण आसा कारण एक 20-30 वर्सां उपरांत 50 वर्सां उपरांत कितें तरी डॉक्युमेंट केलेलें तुजे वयर मेवतलें अशें न्हय करुया हां चडांत चड तुका देव बरें बरें करूं. बरें डॅडी बाबा चडांत चड देव बरें करूं ही आयची हां बरें आतां कांतार म्हणू कितें म्हणू आतां एक रिक्वेस्ट आहा हय आनी एक तुज्या आवाजान एक गीत आयकोपाक तुका खंयचे तुजें फेवरेट तुजें खंयचें चड आवडीचें आनी जें बाय हार्ट आसा तें म्हूण म्हणू ओके इश्टा म्हजी उतरां मनांत घडय मस्तकांतलें तुजें गिन्यान वाडय दुसऱ्याचें आयकोन नाका कात जोड्यांनी पळय हाची खात्री कर आनीक सत आसा तें उलय थोडे दुसऱ्याच्या नांवार घालून खोत आपल्याचें लिपोवंक सोदतात नत कोणूय फुडें सरोन दाखयत तर नितीचें बोट ताचे फाटीचेर जगतात हो नितीचें रथ मनशान सदां सावाचें पुजिसांव कोणूय पाडी आपली जबाबदारी थोडे कोत्तात बेश्टी दादागिरी दुडवांची आशेन करून चामच्यागिरी थोडे खायलेलेच पानार तुकतात हो नोपकारी इश्टा दुसऱ्याक तूं आदार पावशी जाल्यार देवाचो खरो शिश जावशी दुसऱ्याक मारूंक तूं इश्टात यारां दिवशी जाल्यार एका दिसाक ते तुज्यार ओड्ड्यार घेवशी मनशान सदां सांबाळचें पुजिसांव तेन्ना तुका सोगड बांदतलो गांव स्वताचे तागडेन तुवें करीत तर राजांव तूं मेल्यार पासून गाजतलें तुजें नांव इश्टाचार दिसा आमी सोयऱ्या संवसारान देखून जिवीत सारुया पेल्याच्या मोगान सापसुबो दुसऱ्याचो केन्नाच उबोवचो न्हय मान पातकी जातेलें आमचें तोंड दोडेकान मेल्या उपरांत लॉसर आसतलो इफेरनान डॅडी तुका चडांत चड देव बरें करूं आनी आयज सांजे तुवें आमचे बरी वेळ चाडलोय देखून आमचे दिनवास तुका सगळें बरें तुका आमी आवडयता देव बरें करूं आमची मुलाखतीचो कार्यक्रम सोंपला पूण ताज्याकय चड म्हत्वाचो कार्यक्रम उरला आनी तो म्हळ्यार आमच्या म्हालगड्याचो भोवमान हांव आमच्या थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचे प्रशासक फादर केल्विन मोंतेरो हांकां हो भोवमान करपा खातीर आपयता तांणी यादस्तीक आनी शाल दिवन तांचो सत्कार करचो